राक्षसाचे बळ मोडल्लो तरणाटो. एका हळ्ळेंत जॉनी म्हणलो मनीस लांकडासो व्यारकन जियेतालो. तो बारीस रागिश्ट मनीस. नाका तुदेरस राग ताका तेगा भुरगीं. ताच्या पैकी निमाण्याचें नांव इनास. वो बारीस बुद्दवान आनी जानवायचो भुरगो. एक दीस इनासाच्या बापायक उद्दाडाचे पोळे खावची आशा जाली. लांकडां विकल्या पयशांनी इल्लो तांदूळ आनी उडीद आण बायले कडेन दिवन तांतू पोळे करूंक सांगून पेंटेक गेलो. बायलेन तांदूळ आनी उडीद वांटून भरती लेकाचे 5 पोळे भाजले. तेका भुरग्यांक एक पोळो दिवन पतीच्या येण्याक ती राखून रावली. पूण भुरग्यांनी ते उरले 2 पोळे सयत आंबोडले. जॉनी येवन पळयत विचारतना आपणाच्या वांट्याचो पोळो भुरग्यांनी केला म्हणलें आयकून तापलो. आमकां भूत शिकयचे, आमकां तेगांकी रानाक सोडच्या विशांत ताणें राती भुरगीं न्हिदल्या उपरांत आपणाच्या बायलेक तिडसिलें. तिका मन नातलें तरी आपल्या गवाचें उतार पाळी नासतना दुसरी वाट नातली. आवय बापायन उरलेलो विशय इनासाच्या काना पडलो आनी ताणें एक उपाय केलो. सूर्य उदेवच्या पयलेंच भायर वचून थोडे धवे फातर विंचून आपल्या चाड्डेच्या बोल्सान घालून परत्यान येवन न्हिदलो. उजवाडलेंच जॉनीन भुरग्यांक आपोवन तुमी म्हज्या सांगाता रानाक येया म्हूण सांगतना तेगी भारी संतोशान बापाय सांगाता गेले. आवयक मात्र मस्त बेजार जालें. सकटा वरणी पाटी आसल्या इनासान वाट्याच्या लांबायेक एक फातर थंय घालूनच गेलो. रानांत हे भुरगें लांकूड वेचतना जॉनी तांचे दोळे सुकून सीदा घरा गेलो. सांज जाता म्हणसर बापाय येवंक नातुल्लो पळोवन इनासाच्या भावांनी रडूंक सुरू केलें. तुमी कित्याक भियेतात, हांव तुमकां घरा व्हरून पावयता म्हूण इनासान धैर्य दिलें. कशेंय फातराचो गुर्त दवरून ते घरा पावले. आवयक भारी खुशी जाली भुरगीं फाटीं आयिल्लीं पळोवन. थोड्या दिसां उपरांत जॉनीक मुटली खावची आशा उदेली. जाय जाल्लो सामान आण बायले कडेन दिलो. बायलेन थोडी मुटलींकन भुरग्यांक दिवन आनी आपणें सयत थोडी खावन उरली ती गवाक दिवंक लिपोवन दवरली. पूण भुरग्यांनी ती सोदून काडून सकट बोकायली. बापायचो राग मस्ताका चडलो. ताणें आदल्या बरेंच तेगांकी रानाक आपोवन व्हेलें. ह्या फावटी इनासान थोडे बटाणी बोल्सांत घालून वाटेर घालूनच गेलो. भुरगे लांकूड विंचून आसतना बापायन सुकारी मारली. पूण ह्या फावटी इनासाक ते बटाणी ल्हान जाल्ल्यान आनी सुकण्यांनी आनी पारव्यांनी ते केल्ल्यान ताका फाटीं घरा येवंक जालें ना. इनास आनी ताचे भाव रडत रानांत चलत वेतना तांकां लागसार एक घर दिसलें. त्या घरचें बागील बडयतना एक सोबीत सुंदर चली जणाल्यांतल्यान तिळीत थंय तावन बेगीनच वचूंक सांगा लागली. तें एक राक्षसाचें घर. तो भायर येतना बीग घालून ताची चावी भायर दवरून वेता म्हूण तिणें तिळसिलें. इनासान त्या बागल्याक गेल्लें बीग काडून आपल्या भावा सांगाता भितर गेलो. तितल्या राक्षस येवचें तें समजून आमकां तेगांकी नाणयेंत लिपोवन रावंक त्या चलयेन सांगलें. राक्षसाक भुरग्यांचो वास नाकाक आदाळ्ळो. म्हाका कितेंगी ल्हान भुरग्यांचो वास आयिल्ल्या परी जाता म्हणटाना तो दुकरा मांसाचो वास म्हूण सांगून ताका दुकरा मांस वाडलें. राक्षस घट्ट जेवलो. उपरांत न्हिदोन गोरेंक लागलो. तो न्हिदलोच त्या चेडवान आपली काणी सांगूंक सुरू केली. हांव एक राय कुवारन. हांव इश्टीन सांगाता केळून ह्या राना लागीं पावतना म्हाका ह्या राक्षसान धरून आण हांगा विचार केलें. पूण उरल्यांक आनी खावून मूग दिलें म्हूण रडूंक लागलें. राक्षसांक बळ सकत आसल्यार मांडो मा तांचो बड्ड आनी तांचो जीव खंय पुनी वस्तूंत आसता म्हूण इनासा कळीत आसल्यान ताणें ह्या विशीं चेडवा लेगीत विचारलें. तेन्ना त्या रायकुवारणीन ताका ताच्यो वणो नातल्यार बळस ना म्हूण गजाल तिळसिली. फुडले इनासान न्हिदिल्ल्या आपल्या भावांक उठोवन राक्षसाच्यो दोनूय वणो निकलावन आपणाच्या पांयां शिरकोवन त्या चेडवाक घेवन दवत गेलो. तितल्या राक्षसाक जाग जावन उठून धांवता म्हणटना लागशिल्ल्या बागलाक आपटून परतलो आनी जीव सोडलो. इनासान
रायकुवारनीक सीदा रावळ्यारा कापून वेले. आपला दुवेक पळोवन राया राणयेक खुशी जाली. ती संतोषान भरली. इनासाच्या बुदवंतकायेक मेसवण आनी रायकुवारनीच्या राक्षसाच्या हातांतले बचाव केल्ल्याक रायकुवारनीक ताका खाजारकन दिले. आपली अर्दी आस्त ताका दिली. तशें ती संतोषान जिवंक लागली.